Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. सांगपा म्हळ्यार हो जो वार्ड आहा पळय तो आमचो स्पेशली बांडोळ आनी जो मोरकांनी जावं तो रेड्डी हे सगळे बांडोळ मोठो वार्ड आसा आनी दाबाळ पंचायती भितर म्हाका दिसता हो एकच असो वार्ड आहा जे वार्डाचे भरपूर उदकाचे प्रॉब्लेम आसा. कितले वर्सां जाले हांगा टँकरींनीच उदक येता आनी जसो जसो पावसा थोड्या बांयो आनी कितें जाता पण जसो जसो गीम येवपा येता तशें हांगा उदकाचें टोटल शॉर्टेज जाता. प्रत्येक म्हाका टोटल बांडोळी टँकरीन उदक दिवचें पडटा. आतां ही स्कीम जाल्ली आसा आनी आतांच आमदारान सांगलें आहा की बाबा आमची ही स्कीम जाल्ली आहा प्लस जायका उदक येवपाचें आहा. हें जर जायका उदक येयलें जाल्यार म्हाका दिसता बांडोळगांव हो उदका लागून प्रॉब्लेमा पडपाना. सगळ्या लोकांक उदक मेळटलें आनी हो गांव आमदाराच्या एक ऋणी उरतलो. कारण कितलीं वर्सांच्यान हे गांवचो प्रॉब्लेम आसा उदकाचो आनी आयज ही जी उदकाची ओपनिंग जाल्ली सेरेमनी केल्ली आसा. सध्या रेड्डीनगर ह्या हितूर आमकां जल जीवनाचे हे सगळे पयशे सँक्शन जाले. जल जीवन मिशन आमकां केंद्र सरकारान आमचे युनियन मिनिस्टर शेखावत जी हेणी आमकां 300 कोटी रुपया गोंयांत सँक्शन केले. जल जीवन मिशन 191 पंचायती आनी 300 कोटीचे आमकां 150 कोटी स्टेट गव्हर्मेंट दिता, 150 कोटी सेंट्रल गव्हर्मेंट दिता आनी 300 कोटीन आमकां खुबशी मदत जाली ग्रामीण भागा खातीर. खास करून 119 पंचायती भितर आमची पंचायती आसा. सावर्डे मतदारसंघाक 7 पंचायती आनी 7 पंचायती आमकां जल जीवन मिशनाचे जे फंडींग आसा केंद्र सरकाराचे ते बऱ्यापैकी आमकां म्हणजे सपोर्ट मेळ्ळो आनी सपोर्ट मेळोन अश्यो आमी जायत्यो म्हटल्यार जॅक वेल आनी बोरवेल अशें आमच्या मतदारसंघाक जमनीपोना उदक खूब आसा. कित्याक म्हाज्या मतदारसंघाक 3 रिव्हरी आसा. एक दुधसागर, एक साकोड्डेच्यान वता रगडा आनी कालेच्यान एक वता आनी तिनूय रिव्हरी असल्या कारणान उदकाचें जमनीपोना लेवल बरें मेळटा आनी बऱ्यापैकी म्हणजे गोड उदक जें पिवपाचें उदक आमच्या जमनीक आसा. पूण विशय कितें आसता सगळ्याक जाग्याचो प्रश्न आसलो पूण आतां जाग्याचो प्रश्न चडसो सुटलेलो आसा आनी खास करून रेड्डीनगराचें म्हणटा आसतना हें जें उदक जें आसा आतां 20 घरांक कनेक्शन तुवें दिलां PWDन. 20 घरांचें एप्लिकेशन आयिल्लें आसा आनी बेगींतल्या बेगीन आनी 20 घरांक कनेक्शन तुगेलें हे दिसांनी म्हटल्यार डिसेंबरा पयलीं मेळटलें. 1 डिसेंबर पयलीं ही कनेक्शनां मेळटलीं आनी त्या प्रमाणे आतां आमी कितें करता 3,500 रुपया आमी कनेक्शनां घेताले पूण आमी आतां 500 रुपयांनी कावंट करता. 3,500 न्ही, 3,500 वयर 7.5, 15 अशें सुद्दां येताले. पायपलायन जशी पयस पावता तशी 15,000 सुद्दां खर्च येतालो. पूण आतां ग्रामीण भागाक तसो विशय ना. कित्याक आमची पायपलायन जी आसा आमी प्रत्येक कडेन 40 वर्सांची पायपलायन आसा ती रिप्लेस केल्या. पयलीं 60 mm येताली, आतां आमची आसा 100च्या वयर 100 प्लसच सायज DDI 100 mm वयरच आमी पायपलायन घालता. म्हणजे रिप्लेस केल्या कारणान आमी सगळ्यो पायपलायन आसा चडांत चड लोकांच्या जी वस्ती आसा लोक रावता थंय म्हटल्यार पाविल्ली आसा आनी कोणूय कनेक्शन घेता आसतना तेका इजी जाता. आमी आतां 3,500 रुपया ते चार्ज करना, 500 रुपया घराक कनेक्शन दिता आनी 500 रुपया कोणाक जेंकां पंचायतीक जो स्वयंपूर्ण मित्र आसा त्या स्वयंपूर्ण मित्रा कडल्यान फायल आमची PWD आयली जाल्यार तेका 500 रुपयांनी वता आनी ना जाल्यार तेजें APL रेशन कार्ड जें आसा तेणी सबमीट करचें पडटा. आमचे डिपार्टमेंट जें वर्क डिविजन आसा सब डिविजन